सकाळी दनपारां रातच्यो डॉक्टर कितें सांगता सकाळी दनपारां रातच्यो ह्यो टॅबलेटी सगलो टायम तांकां रेस्ट ना ह्यो खंयच्याय टायमार तूं कमेस कर संवसारी टॅबलेटींक आमकां टायमींग आसता सकाळच्यो 2 टॅबलेटां उदकान घे दुदान घे दनपारां टॅबलेटां दिता सकाळीं दनपारां रातच्यो सकाळीं 2 दनपारां 2 रातची 1 करेक्ट संवसार दिता न्हू आमकां सिकनस आसा तेन्ना आमी वयता दोतोरांगेर सो जे भशेन आमी दुयेंत आहा तेन्ना दोतोरां कडेन वयता आमी शेणलोली आहा तेन्ना आमी खंय वयता देवाच्या उतराक सो देवाचें उतर जेन्ना कानार पडटा ह्यो टॅबलेट्स आमी घेता घेवन वता घरा घेवन गेल्या उपरांत त्यो फकत सकाळीं दनपार रात करपाच्यो ना जे भशेन संवसार दिता थ्रू आवट सगळो वेळ सगळी रात आमी ते टॅबलेटां घेत रावपाच्यो म्हणजे उतर उलोवपाचें उतर नियाळ करपाचें उतराचें उतर वाचीत रावपाचें समजता थोड्यांचे प्रॉब्लम आहा थोडी वाचनात करेक्ट आयकोपाचें वी आर लायव ओके आमी आयकोपाचें उतर आयकोपाचें आनी आयकलां तेंय आमी आमच्या वी हॅव टू पुट इट इन टू प्रॅक्टीस कितें म्हणटा वेव्हारान घालपाचें वावरान घालपाचें समजलें उतर आमी सकाळीं कितें आयकलां what we learned in the morning session morning means the previous session okay don't give me the bible scriptures what you learned what you understood tell me okay yes he nailed it all documents which was against me on the cross and now he have given me the license to do as much as sin I want to do ना ओके सो हांवें तें सांगोंकूच ना फ्रॉम वेर यू गॉट दीस कितें शिकले आमी आनी कितें वॉट एल्स वी लर्न एंड ओके आनी see let's not go with point to point this topic this scripture what we understood say by the knowledge of God yes and then okay ani kide तुका कितें समजून येयला सांग आं देवाचेर विश्वास दवरपाक जाय ओके तुका बी रुटीड इन द वर्ड ऑफ गॉड येस हां या मागीर कितें जालें तेजो मागीर आन्सर आमी कितें शिकले कित्याक आमी उतरान कंटिन्यू आसना एंड वी अलाव आर सेन्सीस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ मायंड समजता जेन्ना तर आमी उतरान कंटिन्यू करना कोण आमचेर कब्जो घेतलो हां आमचें इवल म्हणजे कितें आमचो स्वभाव तो सिनफूल नेचर एक्चुली तो आमच्या भितर तो नेचर आतां ना पूण दॅट वील टेक ओवर बिकॉज आय एम नॉट कंटिन्यूईंग नॉट मेडिटेटींग नॉट स्टडींग नॉट स्पेंडींग टायम विथ द लॉर्ड काताराचें एग्जाम्पल घेवन नासलें घेतलेलें म्हणजे कितें आमी दिसपट्टे उलोयत रावता नियाळ करीत रावता शिकत रावता तेंच आमच्या तोंडार उलोवपाकूय येतलें आनी आमची कोरणी ते भाशेन बदलतली पूण उतरान तर आमी कंटिन्यू करना आमच्यो कोरण्यो बदलतल्यो उतराची तर आमकां सोजमणीन आमच्यो कोरण्यो बदलतल्यो कायद्याचें शिकोंक ना आमी कितलो वगत मानामेताचें शिकोंक ना आमी कितलो टायम शिकल्या न्हू हां आतां उडास येता झेयली इसवल्ली and again we have to do it again and again so that आमकां हें इसरोंक आनीक जावचें ना समजता कायद्याची शिकवण घेतलेली कायद्याक लागून आमकां कायदो कित्याक लागून दिलोलो आनी कायद्याक लागून आमी आमचेर ध्यान मन वयता समजता मानामेताक लागून कितें जातालें आमचें ध्यान मन कोणाचेर वयतालें आमचेर हांवें हें दवरूंक जाय तें सांबाळूंक जाय तें करूंक जाय पूण उतर कितें म्हणटा जेजून फुलफील केलें सगलें आतां म्हजें ध्यान मन खंय आसोंक जाय
हांवें कितें बरे भशेन जियोपाचें काय जेजून जे म्हाज्या पासत जे भशेन सॅक्रिफायस केला जियेला ताजेर स्वत मानपाचें. समजता? ओके ओके. देवाच्या मोगाचें शिकोंक ना आमी. देवाचो मोग कशे भशेन दुसऱ्यांचे चुकी आमी घेवन बसपाक जायना. शिकोंक ना विसरलेली. ओके. देवाच्या मोगाचें आमी शिकोंक जाय. देवाचो मोग म्हाजें एग्जाम्पल दिलेलें हांवें. सुरवातेक कितें जातालें म्हाका उतर जाणा आसलेलें पूण मोगान म्हाका मोग कशे भशेन प्रॅक्टिसीन घालूंक जाय तें म्हाका गमो नासलें आनी हांव रागार जातालें तेजेर. व्हडली टिचींग जाली न्हू. हां प्रेज गॉड. ओके आमी कंटिन्यू करुया देवाच्या हेजेर. ओके सगळीं दोळे बंद करुया. सर्गींच्या बापा तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी दिनवासता. हे तुजे शिकोवणे पासत तुका आमी आर्गां दिता, वाखाणे दिता. वायचो दीस तुवें आमचो तुज्या मोगान, तुज्या उतरान, तुजे कुरपेन, तुजे शांतेन तुवें आमकां भरली. बरे भशेन आमी हें तुजें उतर आयकलें आनी आतांची ही घोडी तुका आमी समोर उमता. तुका तुज्या हातान आमी भेटयता. तूंच आमकां हे घोडयेन तुजें उतर तूंच आमच्या काळजाक रिगोय आनी तूंच आमची मनां तुज्या उतराक उक्ती कर म्हूण आमी भावार्थान तुज्या लागीं मागता बाबा. दिनवासता हांव तुका जेजू तुज्या सगळ्या बरेपणा पासत जे भाशेन तुज्या उतरान आमची सुटका जाल्या आनी तुजें उतर म्हणटा जेन्ना आमी तुज्या उतरान चालूच रावतलीं कंटिन्यू रावतलीं आमकां सोत गमोन येतलें आनी सोत आमकां सुटका दितली. व भावार तुज्या उतराचेर आमी सदांच दवरता बापा तुज्या आदारान, तुज्या कुरपेन, तुज्या मोगान जें आमकां सोत तुजें गमोन येवं दी आनी त्याच सोतान आमची सुटका जावं दी. जायत्या गुलामपणाक आमी सांपडलेलीं, दुस्मानाच्या फासाक आमी सांपडलेलीं. आयज तुवें आमची सुटका केल्या तुज्या पुता उदेशी. हे सुटकेंतलें जिवीत आमी जियोंक तुजो मोग तुवें आमचेर वतयला. त्या मोगान आमी सदांच जियोंक तुजी कृपा तूं आमकां दिता आनी दिल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता. ही शिकोवन सुरू करच्या आदी पळयत वतना तुका आमी उलो मारता. तूं जाणा आमकां कितें गरज, तूं जाणा आमच्या काळजाचे आवंडे. आमी उतर आयकता ह्या वदान पूण घोडेक आमकां उगडास उरोना नेक्स्ट मुमेंटाक पूण तूं आमकां सगळें उगडासाक हाडटा आनी तूंच आमकां तुज्या उतरान रिगोवन दवरता म्हूण तुका आमी दिनवासता. टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दीस सेशन ओ होली स्पिरीट. You know the condition of our heart. You know what we desire, what we are longing for. Let it be done according to your will, O Lord. तुका कितें जाय ते भशेन आमच्या जिवितान घडोवन येवं दी. जे भशेन पुस्तक आमकां सांगता की आमच्या जिविताचें पुस्तक तुवें ऑलरेडी बरोवन दवरलेलें आसा. आमी त्या पुस्तकाक जें कितें तुवें बरोवन दवरलां ताजेर आमचें ध्यान मन घालूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे त्या येवजणे प्रमाणे आमच्या जिवितान येवंक तुजी कृपा तूं आमकां दिता म्हूण तुका आमी दिनवासता. एक एक उतर हांगासर पोरकोट जाता आसतना तूं त्या उतरांतल्यान आमचे कडेन उलयता. तुजो मोग ह्या सुवातीचेर व्हांवत रावों दी आमच्या काळजान ओदीक आनी ओदीक. कित्याक तुज्या मोगा उद्देशी आनीक दुसरें कांयच ना. कायद्याची शिकवण जेन्ना तूं आमकां शिकयतना मोग आसत जाल्यार आमी एक एक जो मानामेद तुवें दिला तो एका मोगान आमी सगळो सांबाळटा. हें तुजें उतर आमकां शिकयता. त्या प्रमाणे त्या मोगान आमी तुज्या रिगोवन रावन त्या मोगान आमी भिजोवन रावंक तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता बापा. थँक्यू फादर, थँक्यू जिजस, थँक्यू होली स्पिरीट. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया. मागणें जाता आसतना तुमी एक एक उतराचेर नियाळ करतात. एक एक उतर कितें म्हणटा, एक एक उतर आमकां कितें सांगता. आमी इल्ले ओगोत पासून न्हू देवाच्या मोगांतल्यान भायर सरोन रावपाक आमकां जायना. आमी तितून फुगोवन रावपाक जाय. समजता? फुगोवन अशें रावपाक जाय. आमी तांदूळ पयल्या तांदूळ जावं कसले आमी ग्रेन्स पयल्या कसले एक चोणे पयल्यात तुमी. हां चोणे पयल्यात, वटाणे घोट आसना ते बेश्टे हांग जाता. घोट निबोर आसतना ही मोडपाच्यो खबरो कित्याक उलयता तूं. ओके पूण घोट आसतना कितें तेजें काम जाता, निबोर आसतना ना. ते जेन्ना फुगोत घातल्या उपरांत तेजो उपयोग जाता जायना. त्या फुगोत घातल्या उपरांत ते फ्लेक्सिबल आसना. एक ताका उकडून खायात, ओरये चाबोन खायात, इट्स इटेबल. हांग जाता, तेजें रांदूंक जाता, इजी काम जाता तितून. वय ना. पूण जेन्ना ते भिजोंक ना, फुगोंक ना, तशें जोड्डे कशें आहा, कितें जातलें? कितें उपेगाक ते?
डायरेक्ट गेल्या रांदपाक काडले जोड्डे कशे काडले तांकां रांदूंक जातलें हेचें कितें काम आयज कांय ना तें आयज घालचें पडटलें फाल्यां करचें पडटलें जायना सो जेन्ना हे उदाहरण घेवया जेन्ना आमी देवाच्या उतरान भिजोंक ना फुगोंक ना आमी कशीं आमकां हांव कांय म्हणना पूण चोड्यांक हांव जोड्डे म्हणटा बट आय एम नॉट सेईंग एनीथींग फॉर यू ऑल एंड फॉर मी मिन्स हें कशें हाड निबोर गोठ उपयोग ना उजार जायना सोक्ड ना न्हू चनाज वाटाणस वेन इट इज नॉट सोक्ड यू कॅन यूज इट ईट इट जस्ट लायक दॅट खावंक जाता आमकां तें सोक जावंक जाय न्हू सोक जाल्या उपरांत तेंचो उपयोग जायना कितें कितें करपाक जाता कितें कितें करपाक जाता बेश्टें सुकें कोर रोस कोर चोण्या भाजी चोणे उकडून आतां पावसांत थोडी बेश्टे बॉयल करूनय खाता भाजीच करपाची गरज ना सारकें पावसान दिसता न्हू आमकां बॉयल्ड कितें खावंक सो केन्ना तेंचो उपयोग जाता ते भिजले फुगले ते भाशेन आमी देवाच्या मोगान भिजोंक जाय फुगोंक जाय सोक जावंक जाय तेन्ना आमचो बरो उपयोग जाता नाजाल्यार ते चोण्या भाशेन फुगोन आसतना ती एक आनी पळय कशी आसता समजता तुमकां आतां चोणे फुगत घालता आसतना उडास येतलो न्हू आर यू अंडरस्टँडींग आमी देवाच्या मोगान तर भिजोना फुगोना आमी आमच्याय जिवितान फळादीक जावची ना आनी दुसऱ्याच्या जिवितान आमचो उपयोग जावचो ना जेजू जेन्ना संवसारांत आयलो कित्यान बरो नासलो तो बापाच्या मोगान बापाच्या कृपेन बापाच्या दयेन with that compassion he was soaked in that he was baptized in the Holy Spirit he was soaked in it that's why he could perform a miracle मेलेल्यांक जिवन केलें भेऱ्यांक कान दिले कुड्ड्यांक दोळे दिले सोगींच्या राज्याची खबर आमकां शिकयली वय ना हें कित्याक करूंक पावलो कित्याक तो फुगोन आसलो बापान समजता कित्याक तो फुगोन भिजोन आसलो बापाच्या मोगान ते भाशेन आमी तसलो मोग आमच्या काळजान तो देवाचे कृपेन ओके आमच्या वस्तुंगी जातले ना आमच्या एबिलिटीन आमकां जातले ना देवाची कृपा जाय तो मोग पासून आमच्या जिवितान आमी अणभवतली जाल्यार जायते फावटी जे फारिजेव आसलोले ते कितें म्हणटाले वो आनी कोण आयला म्हूण आसले जेजूक सगल्यांनी स्विकार केलो फारिजेवांनी जेजूक ना जायत्या जाणांनी नाकारला चडश्या जाणांनी ताका नाकारलो कित्याक तेंचें ध्यान मन खंय आसलें आपल्याचेर आमी जाणा कायद्यान कितें बरयलेलें आहा मानमेतांनी कितें बरयलेलें आहा आमी जाणा आमी सगळें सांबाळटा आमी सगळें करता तूं कोण नाजारेतांसान आयला समजता हे भाशेन आतां एकलो फारिजेव येता जेजूशीन आनी म्हणटा सुर्गींचें राज फावो जावपाक कितें करूंक जाय कितें करचें जेजूक टेस्ट करूंक येताले जायते जाण जेजू कोण तेच स्वर्गींचे राज वय ना जेजू जावन आसा ते स्वर्गींचे राज आनी तेकाच येतात आनी ते विचारतात स्वर्गींचे राज मेळोवन घेवपाक आमी कितें करचें पडलें म्हणचें कितें आमी सगळे मानामेत तर सांबाळटा आनी कितें जाय स्वर्गींचे राज करपाक देवाक जेजूक प्रश्न घालताले समजता आमी जायते पाटी म्हणटा हांव सगळें करता तरी म्हजें काम जायना आनी कितें उरलें हांवें करपाचें जाता आमकां जायना म्हणचें आमचें ध्यान मन खंय आहा हांव देवाक मानलोलो जावपाक हांव म्हजी करणी कसली बरी करूं म्हणचें कितें म्हजें ध्यान मन खंय आसा हांव कितें करूं म्हजें एक्शन कितें जावं न्ही म्हज्या जिवितान बरेंपण घडोवन येवपाक पूण म्हाका देवान जें म्हज्या पासत कितें केलां ताचो तर म्हाका अनुभव ना जाल्यार म्हाजी करणी कसल्या उपेगाची समजता ओके गो टू लूक चॅप्टर 10 verse 25 go कितें बरयलां हांगा द पॅरेबल ऑफ द गूड समॅरिटन द पॅरेबल ऑफ द गूड समॅरिटन आतां हे टायटल आमकां कितें दिलां ओपार जावन आसा एका बऱ्या समार्याकाराची आतां पवित्र पुस्तकान जुदेवाच्या उदेशी समार्याकार बरे मनीस दे आर एनिमीज ऑफ द ज्यूज जुदेवांचे दुस्मान ते
समार्यकार वय वना. आतां जेन्ना जेजू ते बांयचेर जेन्ना समार्यकारा कडेन उलयता तेन्ना ती कितें म्हणटा, तूं जुदेव म्हाजेशीन उदक मागता, एका समारिटना कडेन उदक मागता वय वना. म्हणचे कितें, जुदेव समारिटनाक कितें करी नाकारताले, हेट करताले, द्वेस करताले, तांकां नाका आसले. कित्याक लागोन, कित्याक लागोन, कित्याक लागोन करी, कित्याक तांचे भितर आतां जुदेवांचें काम कितें, ते पेगन लोकांच्या घरा जेयना खायना, समजता, ते जेयना खायनासलेले, तेंच्या घरांनी भितर सोरो नासलेले. उगड आसा तुमकां जेन्ना पेद्रू कोण तो आमचो कोर्नेलियसाच्या घरा आपयता तेन्ना पेद्रू तयार नासता वसोंक. पूण जेन्ना तो वयता तेन्ना कितें म्हणटा, आमकां जुदेवांक म्हणटा कायदो ना एका जेंटायलाच्या घरान वचपाक, एका भायल्या इज्रायलाच्या भायल्या लोकांच्या घरान वचपाक आमकां कायदो ना म्हणटा. यू कॅन हियर मी. कायदो ना म्हणटा, कित्याक तेंच्या मानमेताच्या अगेन्स्ट आसले, तेंच्या कायद्याक आड आसले. सो समारिटन जावन आसा, तेंचे जायते लोक भायल्या लोकां कडेन तेंचे लग्नां जालोलीं, समजता, जायत्या दुसऱ्या लोकां कडेन तांची लग्नां जालेलीं. सो दे वर नॉट ज्यूइश टू ज्यूइश. हे समारिटन पेगन लोकांची काजार जालोले आसता आनी तेंचे ते ओल्ड कवनंटान तांची ती एक स्टोरी आहा. सो जुदेव लोक समारिटकारांक दुयेस करी, हेट करी, समजता. पूण हांगा जेन्ना जेजू आमकां ही ओपार शिकयता, कॅन यू गो इन KJV? ओके, हें आतां जेजू द पॅरेबल ऑफ द गूड समारिटन म्हणटा. आतां जेजू घोडपाक येयला काय मोडपाक आयला? हां आं, घोडपाक आयला वय वना, सगल्यांक एकवटान दवरपाक आयला. आतां तशें तर असलें सदांच तर आतां जुदेव जे भाशेन समारितकारांक नाकारताले, जाल्यार आमी ज्यूइश न्हू, जाल्यार आमकां कसो जेजू मेळोंक शकता, वय वना. पूण आयज जेजूच्या सॅक्रिफिसा उदेशी, रोगता उदेशी जी कोण ताका सोत मानता ती सोगलीं ओतम्यान एक. जावं ती इट सेज इन गलेशियन्स इदर जेंटायल्स और ग्रीक और इदर Jewish or Gentiles, either bond or free, slaves or free, either male or female, now all are one in Christ. आतां सोगली क्रिस्तां सवय एक म्हणटा. हे केन्ना घडोवन आयले, जेजून जेन्ना खुर्सार आपणाचे सॅक्रिफीस दिले, हे तेन्ना घडोवन आयले. पूण जेजू जेन्ना आसलो तेन्ना हे सगळे जुदेव समार्तकारांक नाकारताले, रागार जाताले, हेट करताले. जेन्ना तो बांयचेर ते ओस्तोऱ्यो कडेन पासून समारिटन ओस्तोऱ्यांत उलयतालो, वो आनी कितें ते कडेन उलयता, आनी ती पासून म्हणटा तुमी आमकां एक समारिटना कडेन उदक मागता म्हणजे तूं चिंत. आनी तो म्हणटा, ती ताका म्हणटा तुमचे म्हणटा जुदेव लोक म्हणटा आमकां देव टेंपलान येवपाक दिना, समजता, येवंक दिना. म्हणजे कितें इतली दुस्मानकाय. आतां तो तांकां एक ओपार सांगता. एंड बिहोल्ड अ सर्टन लॉयर स्टूड अप, a certain lawyer stood up and tempted him, tested him. कोणाक टेस्ट करता तो? कोणाक टेस्ट करता? जेजूक तो टेस्ट करूंक येता आनी तो म्हणटा, a certain lawyer stood up and tempted him saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? In John 3:16 आमकां कितें म्हणटा? But have eternal life. आतां हो कितें विचारता? What shall I do to inherit eternal life? सासणीक जिवीत मेळच्या पासत हांव कितें करूं? He said unto him, What is written in the law? कितें म्हणटा? What is written in the law? कितें विचारता तो तेका लॉयराक? आतां प्रश्न कोणें विचारला पयलो? लॉयरान. मग जेजून आन्सर दिवंक नाका. जेजू कितें विचारता? मानामेतान कितें बरयलां? कितें विचारता जेजू? वॉट इज रिटन ऑन द लॉ? हाव रीड यू? कायद्यान मानामेतान कितें बरयलां आनी तूं कशें वाचताय? मानामेतान कितें बरयलां आनी तूं कशें वाचताय?
आतां अँड ही आन्सरींग सेड, तो मनीस, तो लॉयर ताका कितें सांगता, यू शॅल लव द लॉर्ड युअर गॉड विथ ऑल युअर हार्ट. कितें म्हणटा, यू शॅल लव युअर गॉड विथ ऑल युअर heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. कितें बरयलां, तूं तुज्या देवाचो मोग कर सगळें तुज्या काळजान, तुज्या मनान, तुज्या चिंतनांनी आनी सगळें तुजे शक्तीन तूं देवाचो मोग कर, आनी तुज्या शेजाऱ्याचो जे भाशेन तूं तुजो करता. कितें मानामेत जेजू ताका सांगता. ओके, कॅन यू गो AMP फॉर द 25th वर्स. Who was that lawyer? Who was that lawyer? कोण तो लॉयर असलो. We would be able to finish this, I don't know. A certain lawyer and expert in मोइसेसाच्या मानामेतान तो सामको हुशार. कित्यान आसलो तो लॉयर, मोइसेसाच्या कायद्यान तो सारको हुशार आसलो. आनी तो म्हणटा सासणीक जिवीत मेळोवच्या पासत हांवें कितें करचें पडटलें. आतां जेजू ताका कितें म्हणटा, वॉट इज रिटन इन द लॉ. क्वेश्चनाचेर क्वेश्चन कोण विचारी, कोण एक्सपर्ट आहा कित्यान, लॉ. तेंचो कायद्यान एक्सपर्ट न्हू ते. वी कीप ऑल द लॉ, दे डोंट कीप. दे आर सिनर्स, दे आर टॅक्स कलेक्टर, दे आर दीस, दे आर अडल्टरस, दे आर दीस. येस ओ नो. बट वी आर द लॉ किपर्स. समजता. आतां तो म्हणटा मोइसेसाच्या कायद्यान मानामेतान तो एक्सपर्ट. तो कितें म्हणटा, आतां सासणीक जिवीत मेळोवच्या कापणे कितें करचें पडलें. समजता. आतां जेजून ताका म्हणूंक नाका आसलें, तूं सगळें मानामेत दवरता जाल्यार तुका सासणीक जिवीत मेवलें. तूं तर मानामेत सगळें दवरता, तुका सासणीक जिवीत मेवलें. पूण देवान कितें म्हणलां, those who believe in my son shall not perish but shall have everlasting life, eternal life. To believe. John 17:3 आमी कितें पळयता, knowing God is eternal life. Yes or no. आतां हो कायद्यान एक्सपर्ट आहा तो कितें विचारता, what I must do. Jesus questions him again, what is written in the law. Do you think Jesus doesn't know the law? जेजू नको काय मानामेत. तो कोणें बरयलें तर मानामेत ते. ओके, how do you read it. And he replied, you shall love your. And he replied, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and your neighbor as yourself. The way you love yourself, you should love your neighbor. Is it written in the law now? Now, Jesus is not telling him this is written. He is asking him what is written. He himself is telling this is what is written. Love your God with all your strength, your mind and your heart, and love your neighbor as you love yourself. तुज्या शेजाऱ्याचोय तूं असो मोग कर जे भाशेन तूं तुजो मोग करता. कोण तरी हा हिंगा आपल्याचो मोग करिनान, सगळीं करता. जे भाशेन तुमी आमी आमचो मोग करता तसो आमी आमच्या शेजाऱ्याचोय मोग करपाक जाय. आतां येयला कोण, लॉयर. तो लॉयर कोण, मानामेतान एक्सपर्ट. आतां मानामेतान एक्सपर्ट आहा ताका जेजू प्रश्न विचारता परतो, कायद्यान कितें बरयलां मानामेतान. तो म्हणटा देवाचो हे भाशेन मोग करचो आनी आमी आमच्या शेजाऱ्याचो असो मोग करचो जसो आमी आमचो करता पळय ते भाशेन. गो डावन. समजून घेयात. ओके. नाव Jesus said to him, okay, so you have answered correctly. You have answered correctly. This habitually and do this habitually and you will live. आता त्याने कितें सांगलें ताका, कितें कॉन्ट्रोवर्सी दिली जेजून, कांय ना. तो एक्सपर्ट कित्यान, मानामेतान. जेजू प्रश्न कितें विचारता, तुज्या मानामेतान कितें बरयलां, वॉट इज रिटन इन द लॉ. तो सांगता 1 2 3 4 हें बरयलेलें आहा, देवाचोय मोग करचो हे भाशेन आनी तुज्या शेजाऱ्याचोय करचो जसो तूं आपणाचो करता. आतां जेजू कितें म्हणटा, ओके यू हॅव आन्सर्ड करेक्टली, विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ. सो डू दीस हॅबिच्युअली अँड यू वील
live. Now, but he, wishing to justify and vindicate himself, asked Jesus, and who is my neighbor? समजता? केन्ना आमी म्हणटा न्हू, उज्या कडेन खेवतात तुमी, उदका कडेन खेवतात. समजता? आतां तो कितें म्हणटा, जेजून आपणाचें कितें सांगपाचें आहा तें ताका सांगलें. यू सेड इट करेक्टली, गो डू द सेम एंड यू शॅल लिव. आतां एका कितें जायें, एका बरो सॅटिस्फाय ना हो, तो कितें करपाक येयला सुरवातेक, ही कम टू टेस्ट जीजस. समजता? जेजूक टेस्टिंग करूंक आयला. सो ताका आतां कायद्या प्रमाणे कितें जालें, आन्सर मेवलो. कायद्यान जो कोण एक्सपर्ट आहा ताका तेजो आन्सर जेजून तेज्या लँग्वेजीन ताका आन्सर दिलो. समजता? तुज्या शेजाऱ्याचो मोग कर. आतां तो विचारता म्हजो शेजारी कोण. आतां ह्या लॉयराचें विचारप कितें, म्हजो शेजारी कोण सांग म्हाका. आतां जेजू पळय कितें ताका कसो कोत्ता पळय आतां. एंड बट ही विशींग टू जस्टिफाय एंड विंडिकेट हिमसेल्फ आस्क्ड जीसस. तो आपल्या आपणाक what do you say, justify? हां, तो आपले what is the meaning of justify in Konkani? सांग. तो आपले आतां तेणें प्रश्न केला न्हू. आतां तेणें कितें केला, तो प्रश्न केला सुरवातेक, सासणीक जिवीत मेळचें कितें करचें पडलें. आतां तो कितें जालो, आतां तेजे सी वॉट हॅपन्स, ही वॉज एक्सपर्ट इन द लॉ, करेक्ट. आतां तेच्या मनान कितें जालां आसतलें, आपूण इतलो एक्सपर्ट आहा, आपणाच्याच कायद्या प्रमाणे ताणें आन्सर दिलो आनी आपणें आतां हो असो क्वेश्चन विचारलेलो. सो ही वॉन्ट टू जस्टिफाय इट, आस्क समथींग मोर. आतां तो ताका विचारता, म्हजो शेजारी कोण तर. लव युअर नेबर एज यू लव युअर सेल्फ. नाव ही इज आस्किंग टू जीसस, देन हू इज माय नेबर. नाव जीसस रिप्लायड, a man was going down from Jerusalem to Jericho. Go KJV 4:30 verse onwards. Okay. And Jesus answering and said, what question he asked, who is my neighbor? And Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho, a certain man, and fell among the thieves, which stripped him of his raiments and wounded him and departed, leaving him half dead. Okay, now, and by chance there came down a certain, okay, what scripture amka कितें म्हणटा 10वी ओळ, एक a certain man went down from Jerusalem. Jerusalem सान तो जेरिको वयता and fell among the thieves. चोरांक सांपडटा. ओके, चोरांक सांपडल्या उपरांत कितें जाता, ते ताका they strip him of his raiment, तेजी आंग वस्त्रां पिसता आनी ताका मारता. wounded him आनी मारता आनी पोवता आनी मारप असलो मारता की इट्स लायक अ वद्दे मरण, हाफ डेड. समजता? इतलो ताका ते सारको मारता, ताका दूख घालता तेच्या आंगाक, ताका इतली पिडापीड दिता. कोणा? एका मनशाक. ओके, आतां हें समजलें इतलें. आतां जेजू कितें सांगता, एक स्टोरी सांगता. कितें ताका सांगपाक, तेणें विचारलां न्हू, हू इज माय नेबर, दॅट आय शूड लव दॅट नेबर एज आय लव माय सेल्फ. समजता? जायते पाटी आमी विचारिना कितें करचें पडटलें तर म्हाका, अमकें करपाक, तें घडोवन येवपाक, अशें जावन येवपाक. So see what Jesus is telling. By any chance there came down a certain priest that way. कोण येता? Priest. खुंयसान? देव टेंपलांसान, जेरुसलेमसान तोय येता आतां. Now, and by chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. कितें करता priest? ताका पळयता आनी दुसऱ्या वद्दान वयता. गो डावन. एक याज्ञीक येता म्हणटा, प्रिस्ट खंय आसता? देव टेंपलान, करेक्ट. देव टेंपलान आसता याज्ञीक, वय ना. आतां हो याज्ञीक येता, ताका पळयता आनी म्हणटा दुसऱ्या वद्दान वयता. एंड लायक वायज हाव डू यू से इट, लिवायट, लेवी. ओके, लिवायट when he was at the place came down and looked on him and passed by on the other side. कोण येयलो पयलो? एक याज्ञीक येयलो. याज्ञीक येयलो, एका पिडेन पडला तो पळयता, मार खावन पडला, घायांनी पडला तो पळयता, वद्दो मेलोलो आहा तो पळयता आनी रस्तो क्रॉस करता आनी दुसऱ्या वद्दान वयता. मागीर कोण येता? लिवायट येता. ते कोण आसता? ते याज्ञिकांची संसद कोणाच्या ट्रायबांसान आयल्या? लिवायट. येस ओ नो? फ्रॉम एरन, रायट. आतां ओके, विल सी.
आतां तो येता लिवायट येता आनी तोय दुसऱ्या वद्दान वयता. बट अ सर्टन समॅरिटन. आतां समॅरिटन अशें जावन आसा की जुदेव लोक तांकां सारके हेट कोत्ता, सारके नाकारलोले, सारके पातकी म्हूण तांकां पाचारता. आमी सगळे कायदे सांबाळटा ती पातकी, हे भाशेन समार्याकारांक ते नाकारताले. समजता. आतां ह्या इन्सिडंटान जेजू कितें तांकां सांगता, एक मनीस कितें म्हणटा ते वुंडेड पडला म्हणटा एका कोणशार, दूख जावन मार खावन पडला, चोरांनी ताका मारला, पिडापीड दिल्या आनी तेजें आंग वस्त्र बीन पिजलां, पिडापीड दिवन ताका अशें देगेन उडयलां. आतां यादनीक येता म्हणटा दुसऱ्या वद्दान वयता, लेवी येता म्हणटा दुसऱ्या वद्दान वयता, आनी तिसरो मनीस जावन येता कोण, समॅरिटन. आतां समॅरिटनांक नाकारतात न्हू हे. आतां समॅरिटनान कितें करचें पडलें, आमकां कित्याक पडलां, जेरुसलेमसान जेरिको येताना आमकां कित्याक पडलां, आमी या, आमकां नाका म्हणूंक जाता आसलेलें न्हू. पूण हांगा कितें म्हणटा, एज ही जर्नीड केम वेर ही वॉज, द पर्सन हू वॉज वुंडेड, जे गाया मारून पडला पळय थिंगा तो पावता. एंड वेन ही सॉ हिम ही हॅड कंपॅशन ऑन हिम. Our God is a God of compassion. So he had a compassion on him and went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast and brought him to an inn and took care of him. आपूण रावता थिंगासोर तो ताका घेवन येता, ताचे घावे पुसता. कितें करता तो, गावे पुसता, तातूंत ऑयल घालता, ताका मेडिसीन करता, सगळे बँडेज करता. कोणाक आतां तो कोण, अ सर्टन मॅन. सांगला थिंगा कोण तो सर्टन मॅन. इज इट रिटन वेदर ही इज जू ऑर जेंटायल ऑर पेगन ऑर हू एवर इट इज, थिंगा बरयलां. नोबडी नोज हू इज ही. ही इज अ सर्टन मॅन. जीसस इज गिवींग a name to that person who is wounded is a certain man. Does not mention who is he. But Jesus is very clear in speaking about the priest and the Levi. Yes or no? जेजू म्हणटा प्रिस्ट आयलो त्या वद्दान गेलो, लेवी आयलो दुसऱ्या वद्दान गेलो. समजता. आनी तिसरो मनशाक नांव दिला. समजता. ह्या स्टोरीन जेजून दोगांक नांव दिलां, एक समॅरिटन मॅन एंड अ सर्टन, एक समॅरिटनाक आनी लेवीक आनी प्रिस्टाक. सर्टन मॅन इज अननोन मॅन, नोबडी नोज. इवन वेन प्रिस्ट सॉ दॅट पर्सन, प्रिस्ट डजंट नो where he belongs to, whether he is Samaritan or what. लेवी क्रॉस जालो, लेवीकूय खबर ना वो कोण तो. आतां समॅरिटन क्रॉस जाताना समॅरिटनाकूय खबर ना वो मनीस कोण. बट बिकॉज ही मूव्ड विथ कंपॅशन, वेन ही सॉ हिम विथ कंपॅशन, तो ताका उखलता, ताचे गाये पुसता, सगळें तेल घालता, सगळें करता आनी ताका घेवन तो खंय येता, brought him to an inn and took care of him. ताजी कॅर घेता. Now, and on the morrow when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host and said unto him, take care of him, and whatsoever you spend more, when I come again, I will repay you. वो समारिटन कितें म्हणटा, हे पयशे घे म्हणटा, कोणागेर तो रावता पळय ताका तो कितें म्हणटा, दुसरे दिसा उठता आनी ही टूक आउट पयशे ताका कितें दुडू दिता आनी हे म्हणटा खर्चाक घे आनी ताका तेचे कॅर घे. आनी सुबेज तर जालें जाल्यार दुसरे फावट आपूण येता तेन्ना आपूण तुका फारीक करता म्हणटा. कितें हेजें काळीज हें समॅरिटनाचें, कितें काळीज समॅरिटनाचें. समजता. वील अंडरस्टँड दी स्टोरी. गो टू द 36th verse. Now, which now of these three, कितें म्हणटा जेजू, which now of these three think you was neighbor unto him that fell among the thief. नेबर म्हणजे कोण, आमचो शेजारी, और जो कोण आमच्या जिवितान आमकां सांपडटा. कोण आमच्या शेजारी म्हणजे कोण, आमच्या घरा कुशीक रावता तोच न्हू, कोण म्हज्या कुशीक आसता, हू इज नियर टू मी इज माय नेबर. Correct. The one who is in need, the one who is near to you and who is in need. If somebody is in need but he is far away, can you serve that person? No. But who is in need and who is near to you becomes your neighbor. आमकां शेजारी म्हणजे कोण, तो म्हज्या शेजाऱ्याक रावता पळय तो. ताका शेजारी नांव कित्याक पडलां, बिकॉज ही स्टे नियर टू यू. शेजारी नांव पडलां कित्याक तो तुज्या
कुशीक आसा, तो तुज्या बाजूक आसा, तो तुज्या लागींच आसा. सो जेन्ना तो गरजेवंताक आसा आनी जेन्ना तूं ताजो मोग करता, कितें सांगलें देवाचें उतर आमकां म्हणटा, मना मागीर ताका विचारलें कितें सांगलें, जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तूं तुज्या शेजाऱ्याचोय मोग कर. शेजारी आतां म्हज्यान म्हणूंक जायना, म्हाज्या घरा कुशीक कोण रावता तो म्हाजो शेजारी. रायट नाव यू आर माय नेबर बिकॉज यू आर नियर टू मी, एंड वेन यू आर इन नीड आय हॅव टू लूक अन टू यू विथ दॅट कंपॅशन. इफ गॉड इज लुकिंग अन टू मी विथ दॅट कंपॅशन, is it not my thing that I should look in that same compassion to my neighbor? Or I will look unto God with that compassion. Lord, tell me what can I do for you. Lord, tell me how much I can fast for you. Lord, tell me how many hours I should kneel down. Lord, tell me how much I have to give to the poor. Tell me what can I do that will please to you. But Lord will ask me, look unto your neighbor who is in need. When you do think for that person, it is that you have done unto me. समजता? हे भाशेन आमचो शेजारी जो कोण म्हज्या लागींच आसा, गरजेक आसा, तो जावन पडटा म्हजो शेजारी. आतां जेजू कितें म्हणटा ताका, तेणें कितें विचारलें, देन हू इज माय नेबर. आतां सुरवातेक जेजून कितें म्हणलें, इफ दीस इज द लॉ, डू दीस, वॉट यू सेड इज करेक्ट. वेन यू डू दीस यू शॅल लिव्ह. करेक्ट न्हू. आतां थिंगा काबार जावंक जाय आसलें, पूण हेका जस्टिफिकेशन करूंक जाय. वो विचारता कोण म्हजो शेजारी. आतां जेजू म्हणटा गे बरें सांगता तुका. So Jesus gives this example because Jesus knew how much they hate the Samaritan. Understanding? जेन्ना आमकां कोणें वायट केलां तेका आमी कितली रागार आसतलीं, कितली वी वूड बी इन वेरी दॅट एंगर मोड टुवर्ड्स देम, दॅट वॉट यू कॉल दीस, एक रागान एक रावता आमी केन्ना फारीकपण दिवपाक एका मनशाक. आनी जेजू तर आमकां येता आनी आमच्या कानान म्हणटा, गो अँड लव दॅट पर्सन, गो अँड डू दीस टू दॅट पर्सन. आमकां जातलें आमी म्हणटलीं हेका नाका आनी कोणूय सांग, तेका नाका सद्याक, आय नीड सम टायम म्हणची ना आमी. आमकां जावचें ना इमिडिएट फॉरगिवनेस जाता आमकां ना. पूण जेजू आमकां कितें शिकयता, हे जे ओपाऱ्यो जेजू शिकयता बेश्टो टायम पासाक न्हू, बट थ्रू दीस ही इज टीचिंग अस. There is secret in that. There is a hidden mystery in that, which he is teaching us. आता हांगा mystery आमकां कितें दिसती पडोन येता. There would be lots and lots. पूण आतां आमकां सद्या कितें दिसता, वो येयला जेजूक टेस्ट करपाक. दुसरें म्हणल्यार वो कितें म्हणटा, म्हजो शेजारी कोण, मानामेताचो मोइसेस लॉचो एक्सपर्ट तो. सो जेजू म्हणटा तुजो मानामेत कितें म्हणटा, तुज्या शेजाऱ्याचो देवाचो मोग कर, शेजाऱ्याचो कर, जे भशेन तूं तुजो करता. ओके सारकें, तूं कर आनी वच. आतां तेका आनीक जस्टिफिकेशन करपाक तो कितें म्हणटा, म्हजो शेजारी कोण. आतां जेन्ना जेजू तेका समार्याकाराचें उदाहरण दिता, देन ही सेड, वीच ऑफ दीस थ्री थिंक यू वॉज नेबर अन टू हिम दॅट फेल अमंग द थीव्स. क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन. फर्स्ट ताणें विचारलो क्वेश्चन, कितें करूंक जाय सासणीक जिवीत मेळपाक. जेजू म्हणटा तुज्या मनामेत कितें म्हणटा तें जालें. मागीर तो म्हणटा जेजू कितें, तुजो शेजाऱ्याचो तूं मोग कर. तो म्हणटा ओके म्हजो शेजारी कोण. जेजू काय बरें स्टोरी सांगता, पॅरेबल सांगता. आनी आतां जेजू म्हणटा, पोत्त्यान जेजू क्वेश्चन विचारता. इट्स लायक अ क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन. जेजू कितें म्हणटा, आतां ह्या तिगां भितरलो कोण तुका त्या मनशाचो शेजारी दिसता. वीच नाव ऑफ दीस थ्री थिंक यू वॉज नेबर अन टू हिम दॅट फेल अमंग द थीव्स. जो वुंडीड जालोलो, पिडेन घायांनी पडलेलो, तेजो शेजारी कोण जालो हितून, कोण जालो. ओके, वील सी वॉट ही सेज. एंड ही सेड, ही दॅट शोड मर्सी ऑन हिम, देन सेड जीसस अनटू हिम, गो अँड डू यू लायकवायज. नाव आतां तो म्हणटा ही दॅट शोड मर्सी ऑन हिम. तिगाय जाणांचें नांव मेन्शन केलां. प्रिस्टाचें केलां, लेवीचें केलां, सॅमॅरिटनाचें केलां. आतां वॉट इज दे फॉर दीस, हे मनशाक सॅमॅरिटन म्हणपाक कित्याक कागोड जातालें. या बट सी तो कितें म्हणटा, जेजू म्हणटा ह्या तिगां भितरलो कोण शेजारी जालो त्या मनशाक. The one who has mercy. But the one who had mercy, Jesus not given name for that person as Samaritan. समजता. बोगसोणें आमी जेन्ना दिता, मोग जेन्ना आमी करता, वो जावंक जाय खुंयसान आमच्या काळजा मनांतल्यान. गो टू द नेक्स्ट वर्स. Okay. And he said
And he said, he that showed mercy on him, then said Jesus unto him, go and do likewise. Now, Jesu खबर नासली, जे ज्यूइश आहा, जे कोण कायद्यान जे बरे एक्सपर्ट आहा, फारिजेव आहा, ते कोण सॅड्युसीज आहा, कोण कोण जे आहा, बयचे कायद्यान बरे आहा, हे सगळे समार्याकाराक कशे पळयताले? वायट नोदरेन. ह्या स्टोरीन जेन्ना देवान जेजून जेन्ना तांकां ओपार सांगली, एका पाद्रीची, एका लेवीची, एका समार्याकाराची, ह्या तिगाय मदें मानामेत कोणाक दिलोले? टू द इस्रायल. येस ओ नो? मानामेत कोणाक दिलेले? पेगन्स लोकांक दिलेले, जेंटायल्सांक दिलेले, वा इस्रायलाक दिलेले? कोणाक दिलेले? इस्रायल पोरजेक. वय वो ना? जेन्ना विल्डरनेसान मानामेत दिलेले कोणाक दिलेले? इस्रायल पोरजेक दिलेले. मानामेतान कितें सांगता? जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तुज्या शेजाऱ्याचो मोग कोर. आतां यादनीक खंयच्या हेचो बिलोंग्स टू, वे ही बिलोंग्स टू? द इस्रायल, द टेम्पल, रायट? मानामेन कोणाक दिलेले? इस्रायलाक. करेक्ट? पाद्री खंयच्या राज्याचो येता? इस्रायलाचो. लेवी खंयच्या राज्याचो येता? इस्रायलाचो. करेक्ट? आतां मानामेत कोणाक आहले? कोण सांबाळटा सुबेज? इस्रायल. करेक्ट? वय वो ना? इस्रायली पोजा सुबेज मानामेत सांबाळटा. चडशे मानामेताक लागूनच जेजूचेर आड गेले न्हू. वो सोनवार सांबाळिना, सबात सांबाळिना, वो उतर मोडटा, देव निंदा करता, देव खेबाडा करता म्हणूंक ना जेजूक. चडशे जेजूच्या आड कित्याक गेलेले ते? कित्याक सुनवाराचो जेन्ना साबाताचे, सुनवार जावं नको, साबात डे म्हणटा न्हू, साबात डेया दिसा वेन ही इज टू डू द हिलींग, ही इज टू हील पीपल, ही इज टू टेल पीपल टू गेट अप एंड वॉक, युअर सिन्स आर फॉरगिवन. हांकां कितें जातालें? वो हिलींग पळयनासलेले, अजाप घडटा तें तांकां दिसती पडनासलेलें, पूण हे कितें म्हणटाले? वो देव निंदा करता. समजलें? म्हणजे सगळ्यान मानामेत सांबाळपाक सामके एक्सपर्ट आसलोले, बट दे फेल टू रेकग्नायज जीसस दॅट ही इज कम फ्रॉम गॉड. समजता? जेजूक ते देवा सोरशिलो आयला म्हूण ते वळखोंक ते विसरता. कित्याक मानामेतान तेंची इतली तकली सामकी गूल जालोली, इतले सामके ते कित्याक लागून आमी दवरता ते दवरिना, आमी सांबाळटा ते सांबाळिना, आमी सगळे दिता ते दिना, टॅक्स कलेक्टर हें करता आनी कोण तें करता. समजलें? हे भाशेचें. सो आतां हो विचारूंक आयलोलो तो कोण? एक्सपर्ट इन मोझेस लॉ. समजता? आतां तेणेन आपणाच्या तोंडान खंयचो मानामेत सांगलो? लव युअर गॉड विथ ऑल युअर हार्ट, ऑल युअर मायंड, युअर सोल, युअर स्ट्रेंथ, अँड लव युअर नेबर एज यू लव युअर सेल्फ. तुजो जसो तूं मोग करताय त्या भाशेन तूं तुज्या शेजाऱ्याचोय मोग कर. आतां हे तीग जाण मनीस आसलेले, यादनीक, लेवी आनी समॅरिटन. हे तिगाय मदल्यान मानामेत प्रॅक्टिकली विथ वॉट यू कॉल दीस, प्रॅक्टिसीन मानामेत कोणेन घातलो? समॅरिटन. जे मानामेत शिकयता तेणी कितें केलें? ह्या वद्दांसान त्या वर्दान गेले. समजता? जे कोण मानामेत शिकयताले ते ह्या वद्दांसान त्या वर्दान गेले. कितें सांगूंक सोदता जेजू? तूं मानामेतान एक्सपर्ट आसा खरो, तूं म्हाका हांगासर टेस्टिंगाक घालूंक आयला खरो, तूं एक्सपर्ट मानामेतान तूं आयला, तूं म्हाका टेस्टिंगान घालूंक हांगासर आयला, आनी जेन्ना तुका हांवें तुज्या प्रश्नाचेर तुका प्रश्न दिलो तूं म्हणटा वो कायदो सांगता, पूण जेन्ना तुका हांवें सांगलें तूं कायद्या प्रमाणे चल, तूं म्हणटा कितें? बरें, म्हाजो शेजारी कोण? समजता? ही कोणाची उतरां? जेजूची उतरां. यादनीक ह्या वद्दांसान त्या वद्दान, देव टेंपलान लोक वयता, सिनेगॉगान लोक वयता, कित्याक? देवाचें उतर आयकोंक. सो मानामेत तांकां कितें सांगतालो? ही नव्या कराराची न्हू, इवन इन ओल्ड कवनंट ऑल्सो इट इज रिटन. गो टू लेविटिकस 19 verse 18. Verse 18. 18. You shall not, go some NLT translation. Do not seek revenge or bear a grudge against a fellow Israelite, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. कितें म्हणटा? हे पोन्या कराराने बरयला. कितें म्हणटा? लव युअर नेबर एज यू लव युअर सेल्फ. आनी त्याच मानामेताची जेजू तांकां खबर विचारता, वय वो ना?
कितें बरयलां तुज्या मना मेतान म्हणटा आनी तो म्हणटा वय बरयलां अमकें अमकें बरयलां आमच्या शेजाऱ्याचो मोग करूंक जाय जे भशेन हांव म्हजो करता तसो. पूण जेन्ना आतां उतरांनीच उलयलें म्हूण जाता काय जे उतरान बरयलां त्या प्रमाणे आमी ते भशेन चलपाक जाय. आतां 3 जाणां मदें कोणेन तें बरयलां तेजी कोरणी करून दाखयली. याज्ञिकान दाखयली, लेवीन दाखयली. लेवी कोण आसताले? एसिस्टंट याज्ञिकाचे. याज्ञिकाचो एसिस्टंट आसता कोण? बाराबोर सांगाता आसता कोण? पाद्रीच्या याज्ञिक आसता, प्रिस्ट आसता आदले पळय, तेच्या फाटल्यान कोण आसता? लेवी आसता. समजलें? सो आतां याज्ञिक करता तेंच तो करचो ना. सो याज्ञिकान कितें केलें? रस्तो क्रॉस केलो. लेवीन कितें केलें? ह्या वदनसान त्या वदन गेलो. तिसरो कोण येता? सामार्यकार, जेका जे जे जुदेव पळय आहा ते सारके नाकारतात, दुवेस करता. पूण कोरणी मोगाची जे उतरान बरयलां मोजेसाचें लॉ आनी तें कोणें करून दाखयलें. देवाचें उतर म्हणना की कायदे रॉंग, कायदे जे मनामेत दिल्या ते परफेक्ट आहा आपणाच्या जाग्यार, पूण आमची कोरणी तेज्या उद्देशी सारकी ना. समजता? आमची कोरणी तेज्या उद्देशी सामकी ना. सो आमी जे उतरान बरयलां आनी आमच्या तोंडान आमी म्हणटा हें बरयलां तें सांबाळूंक जाय, हें सांबाळूंक जाय, पूण कोरणेच्या टायमार आमी सांबाळटा काय? समजता? वायटाक वायट फारीकपण करूंक जाता. आतां घोडेक तो सामारिटन तर म्हणूंक जाता आसलेलें वॉज ज्यूईश काय कोण जाणा, इफ जुदेव जाल्यार हांव कित्याक करूं म्हणूंक जायनासलें. जुदेव काय आमकां लेखिना, जुदेव काय आमकां कॅर करना, जुदेव काय आमकां नाकारता, दुवेस करता, ते आमकां हेट करता. सो हो आतां बरो ना तो कोण काय? हेचे खंय बरयलेलें आहा तो तकलेर छापको आहा काय हो जुदेव काय कोण तो? सोदलें सामार्याकारान हेचे तकलेर कितें बरयलां? हो जुदेव जाल्यार हांव हेका हेल्प करिना कित्याक ते आमकां हेट करता न्हू. सो आय वील पे इवल फॉर इवल अशें दिलां काय बरयलेलें? तें कितें केलें सामार्यान? तेणें पळयलें, तेणें ताका बाबा तूं कोण तो म्हाका सांग पयलो, तूं जुदेव जाल्यार हांव तुज्या आदाराक पावना आनी तूं तर आनी खंय भायलो जाल्यार हांव तुका पावता. अशें केलें काय? ना. तेणें कितें पळयलें? कंपॅशन. तेणें दया केली, तेची काकूत केली. तो कोण तो पळयलो ना. आमी जायते फावटी आमकां कोण बरें करता आमी तांकांच बरें करूंक सोदता, वायट करतल्यांक आमी बरें करूंक सोदिना. तो कोणूय तो खंयसरी आसूं न्ही, ही देवाची दया तर आमच्या काळजान तर आमी भरता उतरा प्रमाणे जाल्यार आमकां ह्यो कोरण्यो करपाक सोंप्यो. तो विचारता म्हजो शेजारी कोण? कोणाक विचारता? ताका खबर पासून ना तो कोणाक विचारता पळय. हें समजता? समजलें? सो आयज आमकां हो टॉपीक आमकां कितें सांगता? अ गूड समारिटन. जेजू कितें म्हणटा ह्या उतराक? अ बरो सामार्याकार. पूण सामार्याकाराक जुदेव कितले दुवेस करी, पूण जुदेव करता म्हूण जेजून केलें कायद्या प्रमाणे, कायद्याक लागून ते दुवेस करी. वय वो ना? जे मानम येता प्रमाणे तेका लागून ते तेंचो दुवेस करी. कित्याक? देवाची देव निंदा केल्या, देवाचें उतर मोडला. देव तर तयार आसा तांकां बोगसूंक, देव तर तयार आसा म्हज्या दुस्मानांक बोगसूंक. हांव ग्रजीस घेवन रावंक जाता म्हज्या दुस्मानाचे? If my God is ready to forgive those person who have hurt me, who am I to keep those grudges in my heart? समजता? जायते पाटी कोणें कितें केलां पळय आमी तें घेवन बसता. आमी बसतलीं आयसान? ना. वील लेट गो, आस्क द लॉर्ड, लेट दॅट लव बिगेन टू फ्लो इन आवर हार्ट. मागया देवा कडेन. समजता? हालेलुया. हे तुमी वचोन घरा वाचात. हे लूक चॅप्टर 10 verse 25 onwards, गुड समॅरिटन वचोन घरा वाजात, तेजेर नियाळ करात. प्लीज गो एंड मेडिटेट, रीड इट आनी पळय देव तुमचे कडेन कितें उलयता, कशे भशेन आमकां जायना तेंचो कसो आमी मोग करचो. कोत्तेल्यात होमवर्क तुमकां. हालेलुया. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हां प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू होली स्पिरीट. सगळीं उबी रावया. हेल्प. दोळे बंद करुया सगळीं. सर्गींच्या बापा, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी वाखाणटा. जे ल्हानशे शिकवणेन तुवें आमच्या काळजाचे दोळे उक्ते केल्या, कशे भशेन आमच्या दुस्मानाचो, आमच्या शेजाऱ्याचो आमी कसो मोग करचो तें तूं आमकां शिकयता. आमच्या काळजाक तूं तयार करता. ह्या मोगान आमी भिजोन रावपाक, ह्या मोगान आमी आमचें जिवीत जियोवपाक दुनिया तुका आमी आर्गां दिता. जे भाशेन एके दोयाळायेन तुवें आमचो मोग केला, ही दोया तूं आमच्या काळजान
व्हरत्या मापान तूं वतो हें काळीज आमचें तुज्या दोयाळायेन तूं बोर. फील अ हार्ट विथ दॅट कंपॅशन, दॅट सेम कंपॅशन लॉर्ड वीच यू हॅड टुवर्ड्स अस. आमकांय ते तुज्या दोयाळपणान आमकां तूं बोर. कोणूय आमचे शेजारी जावं दी, आमची सोयऱ्यां, आमची कोणूय, आमचे कलिग्स आसो न्ही, आमचे वांगडी आसो न्ही, खंयचो ज्या सुवातीचेर आमी वयता, खंयचोरी आमकां कोणूय आमच्या जिवितान आमकां सांपडो आनी कितेंय पासून अशें घडलें की आमकां मनान आमच्या काल राग येता, एक कसली तेंच्या अगेन्स्ट आमकां एक कसलें फिलींग येता. यू टेक कंप्लीट कंट्रोल ओ लॉर्ड. जेजू तुवें आमचो इतलो मोग केलोय आनी बापाच्या मोगान तूं बरोवन आयज तोच मोग तुवें आमकांय दिलोय. त्या मोगान आमी सदांच तुज्या जिवंक. आयज आमी ह्या सुवातीचेर ही शिकवण आयकल्या खोरी, पूण जेन्ना आमी आमच्या एकली आमच्या घरा वयतल्यात, आमी घरा वचोन हे तुज्या उतराचेर आमी नियाळ करपाक तुजो सांगात तूं आमकां दी दोनया. तुज्या सांगाता विणे आमकां आमचे कडेन हें कांयच जावपाचें ना. लेट दॅट लव फ्लो इन आवर हार्ट. विदाउट युअर लव लॉर्ड वी वोंट इवन एबल टू कीप एनी ऑफ द वर्ड which is written in your word, Lord. But with your love, yes, it is possible. So let that love begin to flow in our heart. Let it flow, Lord, unconditionally. जे भाशेन तुवें जेजूचो मोग केलाय, जे भाशेन तुवें आमचो मोग केला, जो जेजू उद्देशी आमी पळयला. तूं म्हणटाय की तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक वंपून दिलो. आयज तुज्या पुताचेर आमी नदर मारता आनी तुवें जो मोग आमचो केला ताच्या खुर्सार ती नदर मारून तो मोग आमच्या काळजान आमी घेता आनी सदांच आमचो नियाळ तुज्या उतराचेर थीर उरोंक, थिरायेन उरोंक तुजी कृपा तूं आमकां दिताय म्हूण तुका आमी दिनवासता बाबा. आयची शिकवण ही आमी सोंपोवच्या आदीं तुका आमी उलो मारता. खंयच्याय सुवातीचेर आमी वचों, खंयच्याय जाग्यांचेर आमी पावो, तो मोगूच आमच्या जिवितांतल्यान भायर सरोन दी. कोणाचेच आमी वायट धरून बसपाक आमकां तूं दिनाका. तुज्या पवित्र आत्म्या उद्देशी आमच्या काळजाची तूं राखण कर. आमचें काळीज तुज्या हातान आमी भेटयता, आमचें मन तुज्या हातान आमी दिता, आमचें जिवीत आमी तुज्या हातान दिता. तुका जी खोशी आसा आमच्या जिविताचेर ते परमडे जावं दी आनी आमकांय तुजे गोठायेन बोर. तुजें कितें आसा ती तुजी येवजण आसा ती आमच्या जिवितान घडोवन येवं दी आनी आमकांय ती मानवलेली जावं म्हूण आमी खालतिकायेन हें मागणें करता बापा. जेजू तुका आमी दिनवासता आनी हो तुजो मोग जो तुवें दिलाय आमकां तो घेवन आयज आमी घरा वता. अर्गां तुका बापा दिनवासता तुका पवित्र आत्म्या हें मागणें करता आमी जेजू